इलेक्शनाच्या पयलीं सांगा की 3,000 वयर येतलेच म्हणून साम हांव 2,000 वयर 2,003 सेन्सिटीव कावंटींग जालो हे प्रूव केलें. गोंया पयलीं दुर्गा गोंयचे शांततेचेर सारको जागो दाखयलो जे गोंयच्या लोकांक गोंयचे जनतेक जे अंडरस्टिमेट केले आनी वेस्ट बेंगॉलाची उग्र भाशा दाखोवंक शिकून पावडो घाली प्रेसिडेंट सेटअप करून दिली ही योग्य दिशा गोंयचे जनतेक देवी शांतता. माझी प्रायोरिटी सच्चीच ह्या 30 वर्सांनी काम करता काम करूंक जाय लोकांच्या सुद्दां दुखाक नावूंक जाय लोकांच्या सुद्दां दुखाक आसूंक जाय आनी डेव्हलपमेंट सगळे सायडीन आसूंक जाय डेव्हलपमेंटूच आसूंक जाय एड्युकेशन फिल्डानूय आसूं फायनान्शियली सगळे एड्युकेशन आसूंक जाय डेव्हलपमेंट आसूंक जाय आनी तेजे बरोबर लोकांचे काम धंद्याचे हे आमी पासून करीत तुमचे तिसरो टर्म एनसीपी काँग्रेस आनी आतां थर्ड टर्म बीजेपी सो तुमकां हे मत निळकंठ म्हणून म्हाका सी निळकंठ म्हणून म्हाका एक जालें प्लस जे गोंयच्या लोकांक दिसता खंयचे पार्टीन आतां प्रोत्साहन दिवंक त्या प्रमाणे आमी लोकांक कितें मिनिस्ट्री जाली जाल्यार लोकांची कामां जावपा खातीर तुमची अपेक्षा आसतली सरकारा कडेन काय म्हणटा? सरकार करतलोच ती म्हाजी पद्दतूच आहा मिनिस्टर ल्हानपणा वचून मिनिस्टर हायकमांड डिसायड करता म्हणजे आसलो मिनिस्टर हांव आमदारूय दोन नासलो मिनिस्टरूय आसलो जबाबदारी घेवपाक ती जबाबदारी म्हणना कित्याक जे म्हाज्या बरोबर कार्यकर्ते काम करता तेंच्याच सगळ्यांचे विचार सगळे तुम्ही पार्टी चेंज करून काय ते तुमचे डिसिजन सारकें लास्ट पार्टी रायट डिसिजन आमी केल्लें सी आमी एक पार्टी निवडून दुसऱ्या पार्टीन वयता ती योग्य स्टेप्स आमी घेतले सारके आमी केले आत्तां विचार करपाचो सारकें पार्टीन वचपाची गरजूच आहा योग्य डिसिजन म्हणून आमी तेका केलें आनी वयता आसतना सामूहीक केलें 10 जाण गेले खूब थर्ड गेले तुमची कामां म्हणजे बीजेपीच्या तुम्ही बीजेपीन गेल्ल्यान जी कामां जाली तेजो फायदो तुमकां जाता हांव ह्या फिल्डान 25-30 वर्सां म्हाका कडेन संपर्क टायम काम करता लोकांच्या संपर्कान सदांच आसता एवरी टायम इनवॉल्वमेंट आसता तेन्ना कामाचो प्रश्न येयना इंडिव्युजल रिलेशन विथ एवरीबडी. तुमच्या ऑपोजीट टीएमसी काँग्रेस आसलो हेजो कितें तुमकां इफेक्ट जाता कांय फरक येयना टीएमसी इज रिजेक्टेड बाय द गोवन्स गोवन आयडेंटिटी इज कम्प्लिटली डिफरंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सो टीएमसी इज डायरेक्टली रिजेक्टेड